3 किलो कांदो म्हणटा न्यूजाचेर आणि सिव्हिल सप्लायजाक म्हणटा 1 किलो कांदो म्हयन्याक दिवचो एज पर द ऑर्डर. हे चल्ला कितें? गव्हर्नमेंट आमकां पिशां काडपाक लागला. आणि म्हाका अशें दिसता की हे गव्हर्नमेंट पयशे जोडपाक खंयच चान्स सोडना. हे जे डिफरन्स अमाउंट आसा हॉर्टिकल्चरान आयज 66 रुपीज पर केजी आसा. आयचो हो रेट 66 रुपीज पर केजी कांदो आणि सिव्हिल सप्लायजाचो रेट आणि हॉर्टिकल्चराचो रेट ताजो डिफरन्स 31.50 पैसा. हो डिफरन्स हो किकबॅक वता खंय? हाजी हो पैसो खंय कोणाक? गव्हर्नमेंटान कोण खाता हो पैसो? कोणाक वता हो पैसो? हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर काय एग्रीकल्चर मिनिस्टर? एक किकबॅकच करत उरतले. म्हाका दिसता सीएमाक हेची कांयच फरक पडना ना ताजे होम मिनिस्टराकूय कांय फरक पडना सीएमाचे मिसेस सावंताक. कित्याक तांकां येता आसतले टर्नान. पयलीं आयकल्लें आमी लॉकडावन टायमार कट डायरेक्ट कितले टर्नारीच पावल्ले म्हणून तांकां. आतां हे ऑनियनूय येतली दिसता. पण आमचे सारके लोकांचे कितें? बारीक लोकांचे कितें? बदलाक आमकां सीएमान कितें सांगलें की आतां आमी रेशन कार्डाचेर 3 किलो कांदे दितले. ते सुद्दां 32 रुपयान किलो. पूण आतां सिव्हिल सप्लायाक लेटर आतां पावलो पळय ऑर्डर ती पावला 34 रुपया 50 पैसे. म्हणल्यार सीएम सांगता 32 आनी ऑर्डर आयला 34.5 रुपया. म्हणटकीच हें कितें लोकांक पिशार काडपाचें कशें करता काय म्हणून सगळें लोक सगळे आयकतात. कान दोळे उक्ते धरून आयकता म्हणून हें सगळें. तर आतां हांव सगळ्या बायलांक मागता की आमी कांद्या शिवाय कोणूच बायल गोंयकार बायल रांदूंक शकना. तर आमकां कांदे अशे रडयतातच. पूण हे सरकारान सामकी सामकी जळजळीत दुख आमकां गळयली चड.